आता खबरो विस्तारान। राज्यात 2 दीस जाले सरकारी नोकरे बाबतीत वेगवेगळी बातमी पसरत आसा। ह्या अफवांक लोकांनी भुलून घुसपागोंदळ करून घेवचो न्हय म्हण स्पश्टीकरण दिवपाक भाजपान मंगळारा पत्रकार परिशद घेतली। अफवांक भुलनासतना लोकांनी सरकाराचेर विश्वास दवरचो म्हण माहिती भाजपाचे म्हणयारे सदानंद तनावडेन दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। ज्या खात्यामध्ये रिटर्न टेस्टी जाल्ल्यो, फिजिकल टेस्टी जाल्ल्यो, जेंका ऑफर लेटरां इश्यू केल्लीं, जेंचे मेडिकल जाल्लें, अशा सरकारी नोकऱ्या डिपार्टमेंटांच्यो बऱ्योचश्यो नोकऱ्यो भरपाची प्रक्रिया सुरू जाली। कांय लोक नोकरेकूय लागले, पण ज्या डिपार्टमेंटा भितर एखादो केवळ एडवर्टिजमेंट दिल्ली पण तातूंत कॉला येवन त्याचो वेगवेगळे प्रोसेस जे आसात, म्हणजे रिटर्न टेस्ट आसत, बाकीचे गोष्टी आसात, हे जावना आसत। कांय नोकऱ्या भितर लॅप्स जाल्ले आसतात, कारण एकदा प्रोसिजर चड फेल जाल्या नंतर नोकरी बंद लॅप्स जाता, आनी त्यामुळे ते कांय जर सोडले आसत जाल्यार बाकीची सगळी प्रक्रिया ही पूर्ण जाल्ली आसा आनी तो प्रोसेस गव्हर्मेंटान बरोबर चालू केल्लें आसा। मुख्यमंत्र्यान आमकां हें सांगलें की येणाऱ्या दिसांनी म्हणजे बऱ्याचदा कशें आसता की आतां तांचो जो प्रोसेस आसा तो एक डिपार्टमेंटान LDC 2 आसा जाल्यार तो 2च LDCची एडवर्टिजमेंट दिता। एखाद्या डिपार्टमेंटान डेटा एंट्री ऑपरेटर आसत 5 पोस्ट जाल्यार 5 दिता। त्यामुळे संबंध वर्षभर वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वेगवेगळ्या जे उमेदवार वयतात तांकां वेगवेगळ्या खात्यांत नोकरेक लागून एग्जाम दिवची पडटा, आनी तो प्रत्येक जण तातूंतच उरता भितर। त्यामुळे तांच्यांनी एक नवीन प्रोसेस करप अशें ठरयल्लें आसा। तो बेगीनूच ते पूर्णय करप अशें म्हणटाले की एकदाच लमसम संबंध वर्षभर जे कितें एम्प्लॉयमेंट लागतलें एखाद्या खात्यांतलें वेगवेगळ्या खात्यांतलें ते सगळें एकठांय करून तेंची एक एग्जाम घेवप अशा तरेची प्रोसिजर तांचो चालू आसा। की बऱ्याचदा मिसअंडरस्टँडींग हे पण पेपराचेर ज्या वेळार हें कन्फ्युजन सुरू जालें की 1000 पदे रद्द होणार आनी वगैरे वगैरे, आनी त्यामुळे प्रत्येकाक दिसता की तें कोणें तरी खरेंच काय कितें, आनी त्यामुळे प्रत्येक जण उलयतलोच न्हय, त्यामुळे ते उलोवणें बंद जावंक जाय। एक्चुअल रियलिटी कितें आसा ही सगळ्या जाणांक कळची, म्हणूनच आमी हाच्या मार्फत, कारण हें व्हडलें कन्फ्युजन आमच्या पेक्षा लोकां मदीं चड कन्फ्युजन जावचें न्हय।